नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। हॉर्टिकल्चराच्या कारभाराचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजीन खवदळ। गिरायका म्हणटा हॉर्टिकल्चरा परस बागायतदार बरे, म्हाल बरो, हॉर्टिकल्चराचे गिरायक चल्ले। चारा घोटाळ्याचो फुडलो रिपोर्ट। हॉर्टिकल्चराच्या बावक्या कुसक्या भाज्यांचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत राजकीय पक्ष आणि आमदारांचो सरकाराचेर फोग। चेअरमॅनाक देवयात म्हण मागणी, एफडीएचेरय दुबाव। विर्डी धरण प्रकरण ट्रिब्युनला मुखार गेल्ल्यान मदलो उपाय काडपाचो महाराष्ट्राचो यत्न। गोंयच्या टीमी बरोबर चर्चा, कालव्याचे काम बंद करपाची तयारी। गोंय म्हणटा धरणच बंद करात। मिनाचे ट्रकवाले मागतात किलोमीटराक 17.5 रुपया। पाळये ट्रकवाल्यांची बसका, ना जाल्यार ट्रक बंद दवरपाची शिटकावणी। 29 एप्रिलाक येरादारी खात्याबरोबर बसकेत निर्णय। आणि धारबांदोड्या ट्रॉलीच्या एक्सिडेंटात दोग ड्रायव्हर आगताक गेले। ट्रॉलीचो टायर फुटिल्ल्यान ट्रॉली हायवेर परतली। दोगूय ड्रायव्हर चिड्डून सोंपले। हायवे येरादारी वरांची वरां ब्लॉक। खबरो विस्तारान। हॉर्टिकल्चराच्या कारभाराचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत खवदळ पडलो। लोकूय आतां एक उलोवन दाखयतात। सरकाराच्या सबसिडीचेर चलपी हॉर्टिकल्चरा परस बागायतदारांनी म्हाल दर्जाचो। प्रेसांतय व्हडलोसो फरक ना म्हण हॉर्टिकल्चराचे गिरायक थंय चल्ले। 4 पैसे चड पडल्यार जाता, बावक्यो आनी कुसक्यो भाज्यो नाका म्हण लोकांक बाजार लागींचो दिसता। हॉर्टिकल्चराचो म्हाल प्रेसान कमी, मात उखलूंक लोक तयार ना। गोंयच्या चारा घोटाळ्याचो फुडलो रिपोर्ट। कितलो तेपूस जालो, हॉर्टिकल्चराची भाजी मनशांनी खावपाची येना म्हूण लोक बोळ मारतात। हॉर्टिकल्चराचे गिरायक परत बाजारांनी चल्ले। बागायतदारांतली गिरायकां उलयता ते पळयल्यार हॉर्टिकल्चराचे असले भाजयेक लागून बागायतदाराचे सद्या गिरायक वाडला। गाड्यावेले गिरायक पडला। कांदे, बटाट धरून चडसो माल थर्ड ग्रेडीचो। मार्केटांतले म्हारगायेचेर नियंत्रण उरचें म्हूण सवलतीचेर बरी भाजी दिवंक म्हूण हॉर्टिकल्चर घाल्ले। सद्या चल्ला भलतेच। सरकाराकडच्यान कसलीच सबसिडी घेनासतना चलपी बागायतदार आनी हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यावेले भाजयेचो प्रेस पळयात। दोगांकूय चडश्यो भाज्यो येतात भायल्यान, मात दोगां मदीं चडांत चड 2-4 रुपयांचो फरक। बटाट तर हॉर्टिकल्चरा परस बागायतदारांत सवाय, वेल्यान बऱ्या दर्जाचो। हे सरकाराच्या आदारान चलपी हॉर्टिकल्चराक कित्याक जमना? दोगांचेय दर पळयात। कांदो हॉर्टिकल्चर 19, बागायतदारान 18। बटाट हॉर्टिकल्चरान 14, बागायतदारान 13। टमाट हॉर्टिकल्चरान 16, बागायतदार 20। भेंडो हॉर्टिकल्चर 12, बागायतदारान 21। कोबी हॉर्टिकल्चरान 8, बागायतदार 13। गाजर हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर 20 रुपया, जाल्यार बागायतदारान 23 रुपया। वांयगी हॉर्टिकल्चर 26, बागायतदारान 23। वालपापडी हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर 45 आनी बागायतदारान 53। मिरची हॉर्टिकल्चर 28 आनी बागायतदारान 32। भाज्यांचो हो प्रेस पळयल्यार हॉर्टिकल्चर आनी बागायतदाराच्या रेटीन व्हडलोसो फरक दिसना। हॉर्टिकल्चराच्यो बावक्यो आनी किडक्यो भाज्यो खावचे परस लोक शक्य जाता थंय 4 पैसे चड मोडून भाजयेक बागायतदार वा बाजारांत चल्ले। म्हारगाय जाली म्हूण गोंयकार कितेंय खावचो ना। तुम्ही हॉर्टिकल्चर गाड्यार केन्ना भाजी घेता, पण हॉर्टिकल्चराचो प्रॉडक्ट आनी हो प्रॉडक्ट खूब फरक आसा। कित्याक हांव टमाट बसून थंयच्या 4 दिसांनी पिड्ड्यार जाता, हांगचें तशें आसना। हो माल बरो आसता हेंचो। हॉर्टिकल्चर हांचो रेट कितें? ना, हेंचो खूब चीप आसा कंपेर्ड टू हॉर्टिकल्चर। Yeah, horticulture shops I went because compared to that also rates are comparatively less here. Quality is best here. Comparatively here Bagedar quality is the best because even if I buy chilies from the horticulture they are all mess, but here it's very clean. थंय साधारण आता कांदो 19 रुपीज म्हणटा हॉर्टिकल्चर हे आता गव्हर्नमेंटाचे हॉर्टिकल्चर भायर 20 रुपीज बरो मेळटा। भाजी सर्टन भाजी टोमॅटो हे ते बरे क्वालिटी नसता। वायर पर क्वालिटी, देयर इज नो क्वालिटी। गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो गवर्नमेंट की सब्जी बनी है
जो हिंदुस्तान की सबसे खराब भाजी होगी, माने हिंदुस्तानी नहीं गोवा की समझिए, जो या वो जहाँ से आती होगी सप्लायर की, जो सबसे खराब सब्जी होगी वो वहाँ रखी जाती है और वो जबरदस्ती लेना पड़ता है। लोकांक बाजारा परस कमी दरान भाजयो मेळच्यो, म्हारगायेंतल्यान थाकाय मेळची म्हूण ही येवजण फाटल्या सरकारान सुरू केल्ली। बाजारांतलो प्रेस पळयल्यार हॉर्टिकल्चरान दर पत्रक व्हडलेशें हालयल्लें ना, मात भाजयांचो दर्जो साप्पूच हाल्ला। आम्ही सबसिडायज रेटान काही महत्वाची व्हेजिटेबल्स, काही महत्वाची भाज्यो ह्यो लोकांक पावोवपा खातीर एक ही स्कीम चालू केली। समज मार्केटात 20 रुपया आसा, आमी 15 रुपयांनी दिताले, 5 रुपयाचो पळय डिफरन्स आसा तो गव्हर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तांकां फारीक करतालो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चराच्या कारभाराक गिरायकच न्ही गाडेकारूय विटल्यात, मात महामंडळ म्हणटा जाय जाल्यार घेयात, जाय जाल्यार विकात, ना जाल्यार सोडात। हॉर्टिकल्चराचे गाडे चलोवंक लोकांचे अर्ज भरल्यात। कारभाराचेर नजर दवरूंक हॉर्टिकल्चराची यंत्रणा सापूच फेल गेल्या। लोकांक आनी गाडेकारांकूय वाली ना आनी महामंडळाक परवा ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। हॉर्टिकल्चराच्या गाडयांवेल्या बावक्या आणि किडक्या भाज्यांचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत राजकीय पक्ष आणि आमदारांनी सरकाराचेर फोग काढलो। आमदाराच्या दबावाक लागून एफडीए हॉर्टिकल्चराच्या गाडयांचेर नजर घालिना म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आरोप केलो। हॉर्टिकल्चरात हप्तेखोरी चल्ल्या म्हण राष्ट्रवादीचो आरोप। आमदार विजय म्हणटा महामंडळाच्या चेअरमॅनाक देवयात। काँग्रेस म्हणटा कुसक्या सरकाराचो कारभारय कुसको। ही एफडीए डिपार्टमेंट जे आहा बरी क्वालिटीची भाजी येवची सोडून सब स्टँडर्ड येता जो कुसकी येता तेजेर लक्ष कित्याक दवरिना की तेंचेर खंय तरी प्रेशर आहा, कारण तो एक आमदार आहा, तो गव्हर्नमेंटान आहा, हो भाजी घोटाळो जो आहा क्रायम ब्रांचाच्या केस दिवपाच्या हे स्टिंग ऑपरेशन जे केला तेजेर तो चेअरमॅन आहा, हे गव्हर्नमेंटान तेजे चेअरमॅनशीप तेका सॅक करपाची गरज आहा। की हप्ते इतले वाढल्यात, कमिशन इतले वाढल्यात की सप्लायराक परवडना सारको तो व्हेजिटेबल दिवपाक। जी चेअरमॅन सांगता तुका जाय जाल्यार तुम्ही हे इका, instead of saying we will keep a thorough check and see who is playing mischief in between, he is maintaining that if you want you sell it or go home. From the wholesaler to the purchaser, that commission is being got by the purchaser. The purchaser is the horticulture department. Instead of saying now I will look into it, he said there is no complaint, he is still waiting for a complaint. की गोंय सरकाराची सगळी कॉर्पोरेशनां आनी सगळ्यो स्कीम ह्यो हातूंत ही एक व्हडली स्कॅमां आहात। ते भाजयेचेरूय बीजेपी सरकार पैसे करूंक लागल्या। एक भेसळ भाजी जी गोरवांक खावपाची भाजी मनशांक आनी गोंयकारांक दिवपाक लागली, आनी सरकाराक जर कितेंय जर लज आहा जाल्यार सरकारान पयलीं हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅनाक रिजायन करूंक जाय। प्रुडंटाक कॉंग्रेच्युलेट करता, कित्याक लोकांचो आवाज जावन तुमी लोकांच्या आवाजान दोळे जावन तुमी ते लोकांचे नजरेक हाडून दिला। हे सरकाराची वृत्ती कुसलेली आसा, ते सरकार लोकांक कुसके भाजये शिवाय कांय खावोवंकूच शकना। ते सरकार लोकांक कुसकी भाजीच खावयतले। आतां भाजी जी आसा, जे भाजये खातीर रस्त्यार कांदे विकत हे भोंवताले, भाजपाच्यो महिला मोर्चा मागीर भाजपाचे जे कार्यकर्ते कांदे विकताले, तांच्यांनी आज स्वताकूच प्रश्न विचारूंक जाय की बाबा आज आमी ही कुसकी भाजी खावपाची काय म्हणून। आनी जे लोकां कडेन ते मतां मागपाक गेल्ले ते लोकांक तांच्यांनी फुडले इलेक्शनाक आपूण कितें सांगतले, बाबा कुसकी भाजी तुमकां कित्याक खावयली, हाजें उत्तर तांच्यांनी तयार दवरपाक जाय। विडीचे प्रकरण गोंयांत ट्रिब्युनला मुखार लावन धरिल्ल्यान महाराष्ट्र आतां मदलो उपाय काडपाक सोदता। शुक्रारा विर्डी केसीचेर आर्ग्युमेंट सुरू जावपाचे आशिल्ले, मात महाराष्ट्र तांच्या प्रस्तावाचेर गोंयच्या टीमी बरोबर बसका घेवंक सोदता म्हूण मुद्दो काडलो। बसकेत महाराष्ट्रान विर्डी कालव्याचें काम बंद दवरपाचो प्रस्ताव धरला। गोंय म्हणटा धरण प्रकल्पच बंद करात। महाराष्ट्र आपलो निर्णय सोमारा गोंयाक कळयतले, नाजाल्यार केशीचेर शुक्रार सावन आर्ग्युमेंट सुरू जातले। महाराष्ट्र सरकार बांदता त्या विर्डी धरणाच्या केसीचेर ट्रिब्युनला मुखार शुक्रारा युक्तिवाद सुरू जावपाचो आशिल्लो। गोंयचो एडव्होकेट जनरल आर्ग्युमेंटाक उबो राविल्लो, मात महाराष्ट्राच्या आदोगादान 2 न्हंयांमदले कालव्याचें काम बंद दवरपाचें आस्वासन दिवंक तयार आहा म्हूण सुनावणे वेळार सांगलें, मात गोंयानूय कांय प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारा मुखार दवरल्या। ही आर्ग्युमेंट जेन्ना हांवें सुरू केलें, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट काउन्सिल उबो रावलो आनी ताणें सांगलें दॅट वी आर प्रिपेर्ड टू मेक अ स्टेटमेंट दॅट वी विल नॉट अंडरटेक वर्क रिगार्डिंग ट्रांसमिशन डायव्हर्शन। सुनावणे उपरांत गोंयचे आनी महाराष्ट्राच्या टिमीची एकठांय बसका जाली। तांचे ऑफिशियल्स आनी आमचे ऑफिशियल्स आनी लॉयर्स ऑफ बोथ So we have told them, given them certain proposals to stop all work, etc.
So I said, you please show us what that, because component of the dam is also one of the component of the trans-basin diversion. Number two, you should not do any work as regards any dam there. So that is the other thing that we asked for. So that is not finalized. They will go back to Maharashtra government and get back to us on Monday. Else we will argue the matter on Friday. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार. घेऊया एक विराम.